आउटपोस्टाचे अमित बाब, आज तुम्ही तालिगांव आउटपोस्टार येयले, कितें इश्यू आहे, कितें नोटीस काडली थंय? पयलीं म्हणजे म्हाका एक गजाल कळना, पुलीस कन्फ्यूज, सरकार कन्फ्यूज काय फूल एडमिनिस्ट्रेशन कन्फ्यूज काय म्हणून गजानन तिळवे, योगेश ताका आमी मोगेंबो म्हणून वळखतात आनी फ्रांसीस ह्या तिगूच जाणांक ह्या प्रोटेस्टाची नोटीसी काडप, ट्रायंग टू सिंगल देम आउट अँड कॉलिंग देम बाय रजिस्टरिंग एन FIR. आय रियली डोंट अंडरस्टँड. म्हणजे गोवा पुलीस आज कितें करता? खरेंच BNS अंडर काम करता काय अंडर प्रेशर फ्रॉम द गव्हर्मेंट अँड चीफ मिनिस्टर हू इज ऑल्सो होम मिनिस्टर? म्हणजे एक्झॅक्टली काय करना, वेदर दे आर कन्फ्यूज विथ द लॉ ऑर दे आर कन्फ्यूज विथ देमसेल्स. I don't understand why they have been called, why they have been summoned as a witness or as an accused. तांकां notice काडल्या तांणी. But what is the crime that they have committed? Protest केलो to save Goa. They have acted along with the other leaders. Why not the other leaders who have been summoned? Why not the other politicians who are part of this not summoned? What is the problem and why is this being done? Chief Minister जेन्ना statement केलो की आपूण we will not take any action in response in respect to the protest, then why they have been actually being harassed? So this is complete pure harassment, nothing short of harassment, singling them out. I understand there are 3 summons which have been issued under notice under section 35 BNS, and one is to him Mogambo, one is to Gajanan, and one is to Francis. Why? I don't understand. म्हणजे आनी कोणूच नासले, 3च दिसले तुमकां. So I really feel that this is vindictiveness. There must be something, कसलो तरी पयलींचो राग काडटा तांचेर तिगांचेरी, because they are constantly taking up issues against the government. This is pure harassment. I think Goans should rise against this. आणि म्हाका दिसता मग त्यांनी आता खरो प्रोटेस्ट लीड करूंक जाय टू द चीफ मिनिस्टर्स हाऊस बाय टेकिंग पीपल की जे कोण असले आमकांय घाला म्हणून भितर. So this is absolutely not something that as a lawyer I can relate to or connect to. Singling out a mob protest or a protest which was led by Goans. So इतले हजार लोक असताना तिकांक आयडेंटिफाय करप is, or else they are very scared of these 3 men, which I think they should be. कितें इन्क्वायरी भितर कितें जालें? अगोदर कितें आसलें एग्जॅक्ट? जेन्ना गोंयभर 39A स्क्रॅप करपा खातीर मुवमेंट चालू जालो आनी त्याच मुवमेंटाक सपोर्ट म्हणून जेन्ना आमी सगळे आझाद मैदानाचेर पावले आनी जो विश्वजीत राणे जो TCP मिनिस्टर आहा त्याच्या घराचेर जो मोर्चा व्हेलो, त्या वेळाचेर जेन्ना आमकां आडयले आनी तेंचें अशें म्हणणें आसा की आमी खंय तरी जो थंय लोक जमलेले तांकां आमी इन्स्टिगेट केले म्हणून. सो हांव पयलीं म्हटल्यार ह्या गोश्टीचो पूर्णपणे निशेध करता. म्हाका दिसता खंय तरी हो सरकार भियेल्लो आसा. आज गोंयकार रस्त्यार देंवपाक लागलेलो आसा आनी जर गोंया खातीर आमकां अश्यो केसी घेवच्यो पडत जाल्यार आमी अवश्य तयार आहा. ही जी हिटलरशाही ह्या सरकारान चालू केल्ली आसा ताका खंय तरी गोंयकारांनी एक उत्तर दिवचें पडटलें. आनी चडांत चड लोक म्हाका दिसता आज जो विरेश बोरकर सान आंद्रेचो आमदार आसा तेणें जी जो उपोशण तेणें धरलेलें आनी सान आंद्रेच्या मर्यादीत जो ताका जो आज निकाल मेळ्ळा हो खंय तरी पूर्ण गोंयभर लागचो पडटलो. पूर्ण 39A हो स्क्रॅप करसर सगळ्या लोकांनी रस्त्यार देंवचें पडटलें. तुका कितें दिसतालें? आयज आमी हांगर तालुक्या आउटपोस्टार येयले, जसो आमकां समज धाडले ते प्रमाणे खंय तरी आमी जो 39Aचो प्रोटेस्ट जालो त्या प्रोटेस्टाक सहभागी जाले आनी एक वॉयस रेज केलो आमी की कन्वर्जनां जी जाता आनी 39A स्क्रॅप करपाचो म्हणून. तुमकां खबर आसतलें आमी गोंयकाराचे वेवसाय वाचोवपाक लागून ह्या हितून वॉयस रेज करीत भितर पडले. म्हाजेर खुबश्यो केसी जाल्यो. जेन्ना हो सरकार आमच्या पोटार पांय दवरता अशें दिसलें तेन्ना आमी ह्या मुवमेंटान एंट्री मारली. आमचेर कसल्यो क्रिमिनल केसी नासल्यो, बट सरकारांनी खूब केसी घातल्यो, आमची रिस्ट्रिक्टिव्ह काडली. बट आनी आतां आयज खंय तरी गोंया वाचोवपाक आमी फुडें सरल्या आनी तेन्ना आयज सरकार आमकां आफोवन आमचो आवाज बंद करूंक सोदता जावं आमचेर केसी घालूंक सोदता. सो हेका हो मोगेंबो केन्नाच भिवचो ना आनी हे गोश्टीक आमी फाटीं रावचे ना. हो आवाज हेज्या फुडें नेटान आनी व्हडल्यान जातलो
जेन्ना गोंयकारांच्या धंद्याचेर आनी गोंयकारांच्या जमिनींचेर गोंयाचेर जेन्ना संकट येतलें तेन्ना आमी आवाज हो करीत रावतले. जर सरकाराक दिसता आवाज बंद करूंक जाय नाल्यार हांगर मारपाची, हांगर गुळी मारपाची, तेन्ना हो आवाज बंद जातलो, नाल्यार हो आवाज बंद जावपाक ना. आनी गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना आमची गरज पडटली तेन्ना तेन्ना आमी गोंयकारांक रावतले. कित्याक ह्यो हुकुमशाही सरकार आहा, ह्या हुकुमशाही सरकार आयज गोंया सोंपोवंक सोदता, गोंयकाराचें अस्तित्व सोंपोवंक सोदता. बट हेका खंयच आमी फाटीं रावचे ना. तुमी कितके आमचेर पेज हाडात, हिस्ट्री शीट करात, तडीपार करात, जावं कितेंय करात, जेन्ना आमी मरतलो तेन्नाच आमचो वॉयस बंद जातलो. हो आयज हांव प्रमोद सावंताच्या सरकाराक सांगूंक सोदतां, तुमकां जाता नाल्यार आमकां जिते मारून उडयात, तेन्नाच आवाज आमचो बंद जातलो, नाल्यार गोंया आमचें सोंपोवंक आमी दिवचे ना. तुम्ही कंपाऊंड वॉलार बीन तुम्ही चढल्या थंय म्हणटाले कंपाऊंड वॉलार चडले, झाडां मोडल्यो. तर म्हाजे तुमी पळयला म्हाजी शरीरयश्टी कशी आहा ती. सो कंपल वॉलार चडपाचो इशूच येना. आतां सरकार कितें आहा, जो कोण वॉयस रेज करता तेजो आवाज बंद करपाक इश्यू करतलेच, बट तेंचे कडेन आनी कांय जायना. आनी आमी कांकणाय घातलेली ना. थँक्यू जे आमचे टॅक्सी युनियनाचे लिडर खुबशे आहा. आनी प्रसार माध्यम तुम्ही प्रत्येक गोष्टीक जेन्ना जेन्ना आमच्या वेवसायाचेर आनी गोंयकारांचे संकट येयलें तेन्ना तुमी आमचे वांगडा रावले, तुमकां थँक्यू व्हेरी मच. आनी हो आवाज हेच्या फुडें वचत आसतलो. पुलीस बेजिकली ते प्रोटेस्टा बद्दल विचारताले कितें चल्लां आनी कितें जाल्लें प्रोटेस्टाक लागून. ते बेजिकली सरकाराचें कशें आहा, हे कोण आवाज करता पळय तेजो आवाज बंद करपाक सोदता, ह्यो अश्यो गोश्टी आहा. हे खंय तरी हुकुमशाही चल्ला. थोड्यांक दिसता आपूण खंय तरी राजा जाल्लो हाणून, जावंक शकता राजा आसूंक शकता, बट राजा तेणें आपल्या घरा कडेन जावपाचो. ही राज्यगिरी गोंयान आमची चलची ना. कित्याक राजाची सोंपले आनी राजान आमकां प्रजा आनी स्लेव्स काय करपाक येना. सो अशेंच चल्लेलें आहा. कित्याक राण्याक दिसता आसतलें आपूण खंय तरी राजा, तेका दिसता आसतलें आपलो मुकूट खंय तरी आहा, तेणें मुकूट पयलीं सोदपाचें वचून सत्तरीन गांवताना पळोवपाचें, आनी तेन्ना हो खंय तरी आमचेर अत्याचार करपाचो. पळय परत आफयत नाल्यार आमी कशें आमी हांगर येयले आनी आमी कॉपरेट केलें हांकां. परत आफयत नाल्यार आमी येवपाक रेडी आहा. तुमकां नोटीस काडल्या पार्टिसिपेट जाल्यार म्हणून एकूण इन्स्टिगेट केलें म्हणून नोटीस काडली. नोटीस सेक्शन जी लायल्या पळय ते जनरल FIR. बेसिकली इट इज नॉट अगेन्स्ट डॅम. आय रियली डोंट अंडरस्टँड तो FIR आसा कोणाचेर, कारण तांचेर FIR जाता जाल्यार इट हॅज टू बी FIR अगेन्स्ट ऑल द लिडर्स हू लेड इट, इन्क्लुडींग तो लागचो पडटलो LOPचेर, बेंजीचेर, बाकीचे जे कोण ते आमदार असले, जे कोण ते लिडर असले, सगळ्यांचेर लागचो पडटलो. सो टू दॅट इज वॉट आय एम नॉट एबल टू अंडरस्टँड, की ताका सिंगल आउट कित्याक करप. थंय खुबश्यो गजाली घडल्यो. आतां तुवें म्हणलें कंपाउंडर कोण जाल्ले, अरे कंपाउंडर तो पयर काल BJPन फोटो घाल्लो. दे शूड रियलायज दॅट द मिडिया वर रेकॉर्डिंग फ्रॉम सिटींग देर. सो दे आर ट्रायंग टू मलायन युअर नेम, की तुमी ते एक्यूज म्हणून की ताजी घरां मोडटाले कितें मोडटाले. कित्याक पावले लोक थंय, ह्या प्रश्नाचें उत्तर सरकारान केन्नाच विचारूंक ना. TCP ऑफिसान आशिल्ले ते ताच्या घरा पयले बसूंक नाशिल्ले. जे लोक थंय गेले ते तांकां थंयच्यान ओडून काडून जेन्ना सकयल हाडले, त्या खातीर ते TCPचे ऑफिस जेन्ना भायर काडलें म्हणून ते थंय पावले. आज भारतीय जनता पार्टी सांगता की हें बरोबर न्ही म्हणून तुमी करता ते सगळें बरोबर, तुमी करता ती दादागिरी सगळी बरोबर. आनी दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ दादागिरी. हे समन्स काडप इज नथींग शॉर्ट ऑफ दादागिरी. आय अर्ज पुलीस की सगळ्यांक काड, सगळ्यांक नोटीस काड, पळया कितले आसा तुमची कॅपॅसिटी ती. हांव येतात तांच्या बरोबर लोकां बरोबर. जी नोटीस तांणी 3 जाणांक काडल्या पळय ती त्या पार्टिसिपेट जाल्ल्या प्रत्येक मनशाक काडची, तेन्ना लोकांचो पावर हांकां कळटलो. हे भितरे आज गोवा पुलीस भितरे, दे हॅव बिकम स्टुजीस ऑफ दीस गव्हर्मेंट. भारतीय जनता पार्टी आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हो होम मिनिस्टर आसून आज डिपार्टमेंटाचो यूज करता. आमी काल राजदिबाच्या बाबतींनी तें पळयलें. राजदिबाग सिंगल आउट करून वाळपय पुलीस स्टेशनार एक फालतू कंप्लेंट रजिस्टर करून जाका अर्थ ना, त्या कंप्लेनीन ताका समन्स काडप, इमिजिएटली एक्शन घेवप, वायरलेसची नापोवप, थंय आयल्या उपरांत ताका मागीर नोटीस सर्व करप. where is the law existing? So law and order is completely failed under the leadership of this chief minister. It is not just Rane, it is this entire administration. And hanchi ji झगडे आसा, they are trying to get over each other. They try to instigate each other, people against this minister. तांकां एकूच आज गजाल आहा, हांची घरची झगडी आज रस्त्यार काडून गोंयकारांचो विनाश करपाचो जो प्रयत्न भारतीय जनता पार्टीन चलयला, ताका लागून हांव पुलिसां कडेन म्हाका सगळ्यांक समज काडचें. वी वील ऑल कम, ऑल दोज हू लेट दॅट मुवमेंट, ऑल दोज हू लिडर्स हू आर प्रेझेंट देर वील कम. आसा दम तुमचे कडेन, not to single out as Francis. I don't understand why there is a notice issued against him only, and he was called at Donapaula. And Donapaula ताका हाडून बसयला थंय कोणूच ना. थंय दोनापावला एक कुत्रो बसला, पुलिसूय ना. सो इज दॅट पुलीस स्टेशन ऑर आउटपोस्ट हँडेड ओवर टू डॉग्स? मुद्दम पळया वचून तर भितर ज्या जाग्यार पुलीस बसूंक जाय आउटपोस्ट कोणूच ना. एक कुत्रो त्या चॅरार बसला.
आणि तो ते पुलीस स्टेशन लागता. आय थिंक दॅट डॉग इज मोर स्मार्टर दॅन द गोवा पुलीस. आय एम सॉरी टू से दीस, बट गोवा पुलीस नीड टू बिकम स्मार्टर. स्टुजीस जावपाचें बंद करप. काल आमी पळयला कोर्ट्स हॅव रेप्रिमांडेड फॉल्स केसीस अगेन्स्ट सिटिजन्स. दीस इज द सेम स्टेट गोवा पुलिसाची जातली की तुमी जे ऑर्डर घेता आनी दॅट टू फ्रॉम अ नॉन युनिफॉर्म पुलीस ऑफिसर अँड चीफ मिनिस्टर विदाउट फॉलोईंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. दिस इज गोइंग टू बी फेस्ड. They have to face the law at one point of time, and this has to be taken up. And I think it is high time High Court also intervenes in registering of these fake cases. As I said yesterday also, and I'm saying today also, I am going to write a petition to the High Court, Honorable High Court, to take suomoto cognizance of these cases, political cases being registered falsely by Goa Police. At least some amount of जे पुलिसान जे कायद्याच्या कचाट्यान रावन काम करपाक जाय ते करपाची जबाबदारी पुलिसांची आसा, पूण ते करना. अँड वेन यू एंटर पुलीस स्टेशन यू आर रियलायझिंग दॅट हताश बसल्या. दे आर फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज दे बीन आस्क्ड टू डू दीस, बट वाय आर यू डुईंग इट? तुका जर वाळपय PTS ट्रेनिंग स्कुलान धाडपाची भंय दिसता जाल्यार जाया, बट डोंट गेट एक्सपोज युअर सेल्फ टू दीस फॉल्स केसीस बींग फायल्ड अगेन्स्ट सिटीजन. फ्रांसीस वील टेल यू वॉट इज द क्वेश्चन दे आस्किंग. टायमपास करपाक आपयता अननेसेसरी. म्हणजे तुका कितें सांगलें, कितें विचारलें? म्हाका विचारलें की तूं ते दिसा खूंय आसलो एंड केन्ना येयलोलो एंड कित्याक येयलोलो एंड हें तें. म्हाका अहें कळटा की सरकाराक सामको म्हणजे हो प्रोटेस्ट पळय जाल्यार सरकार सारको हाल्ला एक्चुली. आनी हाल्ल्या उपरांत मागीर दे हॅव नाव डिसायडेड की वन वे ऑफ ensuring that more protests don't happen is to get people like us to send us notices and scare us and tell us that, like, you know, if you try and come out of your houses, if you do anything, we will put these notices on you, we will put these fake cases on you. But माझे हिसपान this is not going to scare at least me, and like Mogambo and Gajanan have spoken. आमकां हितून आनीक भिरांत आनीक तिडो घेता, आनीक भायर सरशें दिसता आनी आनीक भायर सरतलेच आमी ते दीस 39 आमी कोणूच बेश्टो घरांतल्या भायर सरना. विरेशाक तेणी कहो त्या शिड्या वयल्यान हें घासून ओडून सोकला घाला, लायक ट्रिटेड हिम लायक एन एनिमल. दॅट वॉज कम्प्लिटली अनएक्सेप्टेबल. ताका लागून आमी आझाद मैदानार गेल्ले आनी आझाद मैदानार ते दीस विश्वजीतांनी जे स्टेटमेंट्स दिल्ले ताका लागून लोक भायर सरलेलो. कोणेच डिसायड करूंक ना की यू नो वे वील गो, वॉट वील डू. बट लोकांची एक ती उर्बा आहली की विश्वजीत राणेन सांगला पणजे बंद करतलो, आपल्या घरा भायर 5,000 लोक घातलो. वी हॅव बेसिकली गॉन ऑन अ प्रोटेस्ट मार्च टू विश्वजीत टू आस्क हिम वाय ही मेड दोज स्टेटमेंट्स. तो थिंगा मेळोंक ना आनी भायर सरोंक ना. बट दिस इज अ प्रेशर टॅक्टीक फ्रॉम द गव्हर्मेंट एंड दिस प्रेशर इज ओनली गोइंग टू वर्क एडवर्सली. आनीक आमी भियोंचे ना, आमी आनीक भायर सरतले. आणि लाईक Amit sir has said, we have asked for a FIR copy to find out why the FIR is only on 3 of us. We have, as a person who has been accused in the FIR, we have the right to ask for the FIR copy. So I have given a written application. तितून आमकां कळटलें की FIR कोणें केला, केन्ना केला, कोणें कंप्लेंट केल्ली आनी कितें आहा तें. And one more thing I want to say is that day विरेशाक जेन्ना CMan assurance दिल्लें, he spoke to Viresh and he spoke to Dr. Oscar and a couple of people. The assurance was very clear. एक तर San Andreaचे सगळे पळय 39A हे ते immediately रद्द करतलो म्हणून. All permissions, all proposals in San Andre, 39A will be stopped. Second thing, all the protesters that FIRs that have been put against the ladies, आमी तर हें काम करूंक भायर सरले. I am anyway a political person. I am like used to go into the police station, but त्या बायलांचेर जे FIR घाले ते विड्रॉ करतले म्हणून आमकां CMan assurance दिल्ले. And these assurances we took these assurances because the Speaker of the House can withdraw these FIRs. These FIRs, otherwise a normal FIR can be withdrawn by the High Court. These FIRs which are put by the government can be withdrawn by the Speaker of the House, and we had accepted that this. And the third thing was that in the assembly they will discuss 39A upcoming assembly and they will scrap the entire 30. हे 3 clear assurances आसले म्हणून विरेशान ते हें बंद केल्लें. आतां आमकां आयज कळटा की the CM does not keep his word. He will give assurances, but he will not keep his word. हेजे अर्थ कितें जालें तो असेंब्लीनूय 39A स्क्रॅप करपाचो ना. कित्याक हें बेसीक अश्योरन्स दिल्लें की FIRs पळय जाल्यार प्रोटेस्टर्साचेर तो हाटी घेतलो आनी तेजेर कांय कारवाई जावची ना म्हणून तेणी कारवाई सुरू केल्या. हेजे अर्थ कितें जालें की CM तो he does not keep his word, and other people are saying that, like, you know, when he is the chief minister, when he makes a promise, it will happen.
म्हाका दिसना दिस BJP सरकार हो सारको फुटींग सरकार आनी CM डज नॉट कीप हीज वर्ड हें स्पश्ट जालां. लोकांनी हें समजून घेवपाचें आहा की 39A तो म्हणटा न्हू हें कोत्तले तें जावचें ना एसेंब्लीन आमकां पुत्तून रस्त्यार देंवचो पडटलो आनी मागीरूच तें 39A तेंचेर प्रेशर येता पळय तेन्ना ते हालता नाजाल्यार हालोना ते. थँक्यू. हांव घेता आनी हांव नमस्कार.